बीजेपी सरकारान गोयचे शेतकी धोरण गुड्ड्याक मारला। एके वटेन सरकार गोंयकारपण करून शेतकार आनी दूधकारांक एकार एक स्किमी सबसिडीच्यो घोशणा करीत सुटला। मात शेतकी धोरणाचो ड्राफ्ट 3.5 वर्सां मायज जाली धुल्ल खाता। नरेंद्र सावयकार 2014 धोरण समितीचे अध्यक्षपद सोडून खासदार जालो। उपरांत समितीक आवयना बापूय। 2012च्या 23 ऑगस्टाक शेतकी धोरण करपाक समिती नेमिल्ली। नरेंद्र सावयकाराक समितीचो अध्यक्ष नेमिल्लो। समितीचेर 40 मेंबर घाले। मार्च 2014 म्हणजे सुमार 1.5 वर्सांन धोरणाचो ड्राफ्ट जालो। समितीच्या मान्यताये उपरांत ड्राफ्ट सरकाराक धाडपाचो आसता। त्या पयलींच मार्च 2014 सावयकार अध्यक्षपद सोडून खासदार जालो। आज मेरेन सरकाराक धोरण समितीचो अध्यक्ष नेमूंक फुरसत ना। अध्यक्ष नासतना ड्राफ्ट धोरणाक समिती मान्यताय दिवंक शकना। 3.5 वर्सां जाली ड्राफ्ट समिती कडेन फायलींनी धुल्ल खाता। शेतकी खात्यान समितीच्या फेररचणुकेक रिमांयडर धाडून जाले। सरकारान शेतकी खात्याचे रिमांयडरूय मारले गुड्ड्याक। आता नव्या सरकारान शेतकी डिग्रीवालो शेतकी मंत्री विजयाकूय ती पॉलिसी फुडें व्हरप जमना जाला। 10 म्हयने जाले तरी ड्राफ्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीचो स्टेटस थंयच। शेतकी धोरणाच्या ड्राफ्टात ब्रँड गोवा आनी बाकीच्यो नव्यो गजाली घालून पॉलिसी नव्यान करतले म्हूण शेतकी मंत्री विजय सरदेसाय 17 जुलयाक उलयल्लो। प्रुडंटान हाडिल्लें की एग्रीकल्चर पॉलिसी पेंडींग हे असेंब्ली सेशनान हांव एक्सप्लेन करूंक सोदता म्हणटा तें अशें। काल काणकोणचे शेतकऱ्यां बरोबर हांव बशिल्लो। ऑर्गेनीक हळद तांणी 7 रुपयान किलो व्हरून विकली। ताचो आज रेट आहा 76। काणकोणचे हाड कित्याक ते करून स्टोरेज हाजो अर्थ कितें जाता की गोंयच्या शेतकऱ्यांचेर अन्याय जाता। देर शूड बी अ ब्रँड वीच इज बॉर्न इन गोवा। सो बायो ऑर्गेनीक ओर ऑर्गेनीक हें प्रमोट करप। दुसरें म्हणजे फ्लोरिकल्चर प्रमोट करप। म्हाका दिसता फ्लोरिकल्चर ब्रँड फॉर गोवन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हें आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीन येवपाक जाय। नाजाल्यार पॉलिसी कसली ती गोंयांत उत्पादन चड जाता ताजो प्रोड्यूस जर असो बाराच्या भावाक वचपाक लागलो जाल्यार देर इज समथींग दॅट मिन्स द इन्स्टिट्यूशनल मेकॅनिझम इज नॉट वर्किंग। आता शेतकी मंत्र्याच्या जापे प्रमाण सरकारान एग्री पॉलिसीचेर एक सुद्धा पावल फुडें मारिल्लें ना। नरेंद्र सावयकार 2014 सोडून गेल्लो तेन्ना सावन परिस्थिती आसा तशी। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।